सुमार 40 वर्सां आदीं आमचे कडेन आख्खो बायबल कोंकणींत नासलो, फकत नवो करार आसलो. आनी मागीर आमच्या जेजवीत वडिलाक दिसलें तो नवो करार जायते कडेन पावूंक जाय आनी सगळ्यांक ही रोमी लिपी येना वाचूंक, आनी ताका दिसलें तें देवनागरी लिपयेंत घालूंक जाय. आनी तो वावर एका हिंदू मनशाक बरोवप्याक दिलो आनी ताणें तो वावर केलो. हांव तेन्ना पाद्री जावंक नासलो, हांव स्कॉलास्टीक. म्हज्या वडिलान म्हाका म्हणलें तो आतां छापून काडूंक आसा, नवो करार देवनागरीन छापून काडूंक आसा, तूं मातशें पळयशी. हांवें म्हणलें बरें. ताणें म्हाका 4 वांजेल माथेव, मार्क, लूक आनी जुआंव हे धाडून दिले. आनी माथेवाचो वांजेल वाचूंक हांवें सुरवात केली. आनी आयचें जें वाचप आमी आयकलें तें त्या बरोवप्यान कशें घाल्लें जाणान, हांव सारको अजाप जालो. ताणें अशें घाल्लें, तूं वेताना पतयेन दुडू घे, बुती घे, हातान दांडो घे, कित्याक वावरड्याक मजुरी फावता. जेजून तशें सांगूं ना. जेजून म्हणलें कांयच घेवं नाका, फकत देवाचेर पातयेवन वच. पूण तो हिंदू मनीस आसल्यान ताका दिसलें हें कशें जावं येता, हें चुकलां, हें कितें तरी चुकलां म्हूण ताणें तें आपणाक समजता तशें घालें. संवसारी चिंतप कितें, कोणाचेर हांवें भावार दवरूंक जाय, म्हज्या भाटा बेसांचेर, म्हज्या शिकपाचेर, म्हज्या कामाचेर, म्हज्या दुडवाचेर, भांगाराचेर. पूण जेजू म्हणटा ना, तूं जेन्ना बरी खबर परगटूंक वेताय तुजो भावार्थ आसूंक जाय जेजूचेर. तोच तुका सांबाळटा आनी राखता.